सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मादूर तुका हरसिता आमचेर तुवें वतल्या सौदेन्या पासून अर्गां बेजयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आमचो जावूं राखताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मादूर तुका हरसिता आमचेर तुवें वतल्या सौदेन्या पासून अर्गां बेजयता दिनवाशी काळजान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आसम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवें आसो. क्रिस्त मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज भगवन ग्रेगोर वर्तो श्रेश्ठ गवळी धर्मशास्त्री आनी दोतोर हाचे आमी फेस्त करता. ताका वतो संत म्हणटात. पयलो तो रोमा शहरांत एक गव्हर्नर तशें जावन आसलो. बेनेडिक्टन ऑर्डीन तो रिगलो. ताका दियोकानाची वोट मेळ्ळी. पाप साहेबाचो एम्बेसिडर जावन ताका कॉन्स्टँटिनोपल धाडलो. उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत ताका पोय सभेचो पाप साहेब म्हणून नेमयारलो आनी जायतो पोय सभे खातीर तो वावुरला. ताणें बरयलीं ग्रंथां आजुनी आसात. आमच्या एका पाद्रापान गोमेस अनस्तासियो गोमेस ताच्या ग्रंथा वयर महाप्रबंधा थिसीस केल्या, डॉक्टरल थिसीस केल्या. सांत तेरेजा ग्रेगरी द ग्रेट हाच्या धर्म जिणे विशयांत तिका बारी आसक्त आसली. तिच्या ताचें फेस्त करतना पोय सभे खातीर वावरूंक आमी प्रयत्न करया. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार पवित्र कर्जा भेटयलो दीस जावन आसा. आमच्या जिणेंत पवित्र कर्जाचें देवस्थान वाडून यो म्हूण मागया. आमी भेटोवचें बलिदान सरस्परा देवा मानच्या खातीर आमची बदकां आमी कळते परी वळखून घेवया. हांव फातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोवद अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच हांव कारमरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पजेक बऱ्या पडटा तें सगळें तूं तिका कणवळायन दिताय आनी मोगान तिका सोलोवन व्हरताय. भगवन ग्रेगोर श्रेश्ठ गवळेच्या विनवणेन तुवें नेमलेल्या पळय सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळोवंक
तुझा जानवाय स्वत मोदी आनी ह्या परित्या क्रिस्ती जिणेचे सुदारण पळोवन तांकां सदां खास संतोष भोगूं आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. Amen. सा पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सव रचनामध्ये ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसनातली सव रचना सिंहासनां स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सव रचना जावचे पयलें तो आसलो. सव वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात. तोच मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचे देवाचीच कुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करूंक आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सव रचना आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोपकार. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषान सम्याक जय जय म्हणून एक पृथ्वी उल्हासून ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. सोरेस्परस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. तुमचे सोबय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी फारिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजू लागीं विचारलें, जू आमचे शिस तोळ तोळ उपास करून मागण करतात आनी फारिसेवांचे शिशी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या ओवळ्यांक वरेता आसतना तुमी उपाशी रावयेतवे. वरयता ताचे तोंड काडून वरचे दीस येताले आनी त्या दीस ते उपास करतले. उपरांत ही एक वेपारी तो तांकां सांगूंक लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवें लुगाड पिंजोवन कुटके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाड तो पिंजोवन पाड करता शिवाय पोरण्याक नवो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरणे चामड्या सिलांनी भरिना. बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडीं फुटतात. वायन वाजरून वेता आनी चामडीं पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोचो बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचें उतर वाकवणी तुका क्रिस्ता. आज
जेजू क्रिस्त आमकां मोटवी दोन ओपारी सांगता. तो म्हणटा नवो वायन नव्या सामड्याची लाणी बरी जाय म्हण. नवो वायन नव्या सामड्याची लाणी बरी जाय. पोरण्या सामड्याची लाणी आमी बरलो जाल्यार चिलां पुडटात, वायन पिड्ड्यार जाता. असो अर्थ कितें. भाव भयणीनो, संतते जावन संततेक आमची संस्कृती बदलता. संपूर्ण तरान बदलना, पूण थोड्या तरान बदलता. जर तर आमच्या आबाचो कालाचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार आनी आतांच्या भुरग्यांचेर दिश्ट घाली जाल्यार जायती बदलावण आसा. हें खंडीत जावन ती बदलावण सगळी सूख म्हूण सांगूं जाता की आमच्या काळांत तितलें बरें आसलें, आतां पळय अशें जालां म्हणून आमकां सांगूं जाता की हें आमी मंत्र म्हणयत परतून परतून आमी आयकता. आमच्या काळांत तितलें अशें जातालें, आतां कितें जालां म्हणून. नवो वायन नव्याची लाणी, नवो वायन पोरण्याची लाणी घाली जाय म्हणून आमी बोब घालची न्हय. असो अर्थ कितें म्हळ्यार, तसो गूढ अर्थ कितें म्हळ्यार मनशा कुळाच्या सोडवण्याच्या चरित्रेंत हिस्ट्री ऑफ ह्युमन सल्वेशन जेजू क्रिस्त जावन आसा केंद्र, व्हडलें महाशिखर. ताच्या फुडें पोरणो सरलो, ताच्या उपरांत नवो सरलो. नव्या सरल्याच्या काळार म्हणजे आतांच्या काळार क्रिस्ता उपरांत आमची जिणी, आमची संस्कृती, आमची समर्थ पोरण्या सोल्ल्याचे की दुसरीच उंच जावन आसा. पोरण्या सोल्ल्याची संस्कृती नव्या सोल्ल्यांत आमी जियेचे म्हळ्यार तें सामानय. फारिजेवान विचारलें, फारिजेवांचे शीस आनी जुवांचे शीस उपास करतात, मागणें करतात, तुमी कित्याक करिनात म्हणून. त्या संदर्भात जेजू क्रिस्तान दिल्ली जाप जावन आसा. म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या काळार, ताच्या काळा उपरांत आमी पोरणाची संस्कृती आमी पाळी जाय म्हणून फारिजेवान विचारल्या वेळार जेजू क्रिस्त सांगता नवो वायन नव्याची लाणी बरी जाय म्हणून. म्हणजे आमचो हो काल नवी चिलां जावन आसात. आमची संस्कृती नवो वायन जावन आसा. ह्या काला प्रमाण आमी जिये जाय, न्हय जाल्यार आमची जिणी सुपोळ जायना. 50 वर्सां आदीं, 100 वर्सां आदीं आमी पळया, तेन्ना कंप्युटर नातुल्लो आनी जायते संगती नातले. त्या प्रमाणे आतां आमी जिये जाय म्हणून वत्ताय केली जाल्यार आमची जिणी सुपोळ जाता की जायना. नव्या संस्कृतींत नव्या रितीन आमी जिये जायच पडटा. जर तर आमची जिणी सुपोळ जाय जाल्यार. आतां आमी परतून क्रिस्ताचेर दिश्ट घाल्या. आदांची रीत ही एक, नवो आदां क्रिस्ताची रीत दुसरीच. हाचे विशय पयले वाचपान आमी सोबीत उतरांनी, हर एक उतर भोव सोबीत उतरांनी आमी आयकले. तुमी घरा वचून ते वाचयेत. आब्रामाची संतस, ताच्या रक्तमासाचे संतस जुदेव जावन आसले. ताचे भावार्थाचे संतस आमी क्रिस्तांव जावन आसा. नवो वायन जुवान केल्ले सांगलो सरमांव क्रिस्ताच्या सरमांव सरी केल्यार ताका ताळ पडना. ताय दुसरेच जावन आसा. ती सूख या बरें म्हणलें सवाल न्हय, ती एका तराची आनी एका तराची. जुवांचो बाप्तिस्म उदकाचो आनी प्राजेचो असो. क्रिस्ताचो बाप्तिस्म स्पिरीत असो. पोरण्या सोल्याची जिणेची रीत कितें म्हळ्यार कायद्याचे, लॉ अँड लॉ. नव्या सोल्याची जिणेची रीत कितें म्हळ्यार लव अँड लव, मोगाची जिणी. अशें आसतना पोरण्या सोल्याच्या जिणेच्या संप्रदायान नव्या काळात जिये म्हळ्यार आमची जिणी सुपोळ जायना. सामाजीक जिणी सुपोळ जायना, सांस्कृतीक जिणी सुपोळ जायना, आमच्या खांब्यांची जिणी सुपोळ जायना, आमची धर्मीक जिणी सुपोळ जायना. हें एक सत आमी समजून घे जाय. तर कोण पळय नव्या काळाक सरी जावन जियेता
म्हळ्यार सुख कर न्ही त्या नव्या कालाच्या संस्कृती प्रमाणे वाडावळ्या प्रमाणे जी येता ताची जिणी सुपट जाता. तशें म्हळें तर जाल्यार जर तर एप्लिकेशन दिवंक तर जाल्यार एकलो बापोय आसा कुटुंबांत तो भुरग्यांनी तशें करनाका अशें करनाका तशें करनाका अशें करनाका दीस रात काही दोगलता. भुरग्यांक कितें जाता आजचें मूग जालेंच ना मू आजचें मूग जालेंच ना मू ते आयकनातल्या बरी करतात. या एकलो बापोय आसा ताच्या मुठींतलो अधिकार सोडिना. हर एक काम ताणेंच करीत जाय ताणें केल्लेंच बरें दुसऱ्यांनी केल्लें पाड म्हूण तो चिंतिना तो पाड म्हूण चिंता. असं जाल्यार हे आतांच्या नव्या पिळगेक नव्या संततीक सरी पडना. देखून नव्या संततीचो आमी मनोभाव आमी समजून घेवंक जाय, संस्कृती आमी समजून घेवंक जाय, तांचें बरेंपण समजून घेवंक जाय आनी आमी बागोवन त्या संस्कृती प्रमाणे आमी जियेंक जाय. तेच ना मात्र आमची जिणी जावं सामाजीक जिणी जावं आर्थीक जिणी इकॉनॉमीक लायफ जावं आमची शिकपाची जिणी एज्युकेशनल लायफ जावं आमची धर्मीक जिणी भावार्थाची जिणी आमकां आमी जिणेंत आमी सपोर्ट जाता. न्हय जाल्यार सपोर्ट जायना. पोरण्या सोल्ल्यान कायद्या प्रमाणे जियेताले कायद्या प्रमाणे मात्र कायद्याचें केलें तर जाल्यार तूं बागेवन जालो म्हूण सांग पावल कितें सांगता रोमांगरांत आनी गलातकारांक. आमकां कायदो जाय, कंडिशन कायदो जाय, कायद्या शिवाय मनशाक जिवंक जायना. पूण आमी साल्वार जावचे कायद्या प्रमाणे न्हय, कायद्याच्या कामांनी न्हय, बगार देवाच्या काकुळटीन भावार्था प्रमाणे ही हो जावन आसा नवो वायन. देवाच्या काकुळटीन भावार्था प्रमाणे जिवोवचो जावन आसा नवो वायन. तर भाव भयणीनो, आमी ह्या नव्या काळार क्रिस्ताच्या संस्कृतीन आमी जियेता. आमी कायदो पाळी जाय, कंडिशन पाळी जाय, कायद्या प्रमाणे आमी जिये जाय. पूण देवाच्या काकुळटीचेर आमी भरोसो दवरी जाय. आमकां कायदो मात्र न्हय, कायद्याचे वर्ततान मोग जाय. तेन्ना मात्र आमची जिणी सपोर्ट जाता. हें सत आमी शिकोवंक त्या प्रमाणे जियोंक सर्वेस्व देव आमकां कृपा दिवन दिव म्हणून ह्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. Sporitajcia वरत्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा undogo avançou ainda cansou folwang diso amcha kashtanso undogo avançou ainda cansou folwang diso amcha kashtanso स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासन ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्तामासन ख्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवता देवापाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पराच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली. तोच यज्ञ आज बागेवन वेगवेगळ्या परबे समायेर आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बक्षाने शुभम जिवीत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. तीन
सर्वेस्पोरातय उबातां सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवीधर आनी सस्तांच्या देवा सर कल्याणी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्ताच्या ग्रेगोरीच्या मनाक ही परब संभ्रमो तुझ्या पय सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां दीर दिता ताचे शिकोवन आमकां गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Poveit, poveit, dălbaranso सर्वेस portun. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा उंसर्गीन तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे उंसर्गीन तुकाचे बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कस्टमरान सुसो वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणे कराराचें रगात पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरावतलें हें म्हज्या उडासा करात Lord, that's so good for good to you. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांता दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा ओके प्रितेमेचे विस्तारलेले तुजे पय सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवान बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पूण जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां ती येशू गती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पुरजोळी मुखार मोड पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हांव कर मरिये देवाच्या माये संगती भगवान दम दिता आनी सरकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी
तांचे सांगता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आमी आतां दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षतां तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थाळ्या पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे मागाडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येण्या बरोवशानात रक्तल्या आमकां तुझ्या उदारका कोतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर कांदांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावर्थाचेर दीस स्विकार आनी तुज्या कुशीवर म्हळें तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवाय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर रावचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. यात्रिकांनी सौजामनासा बासयल्या गावाक पयान करता. तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय मागता. यात्रिकांनी सौजामनासा बासयल्या गावाक पयान करता. तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय मागता. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्र जावन आसतना
जेजू आमच्या काळजांत आयला त्याच्या भोव पवित्र काळजाक आमकां आमी समर्पण दिवया. आमकां सत दर वायटांतले विघ्नांतले तो राखोवन दी म्हूण मागया. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोशणाक तुवें दिल्लो जिव उंडो ताचे घरचें तुजें संपूर्ण सत शिकोवंक आमकां उर्बेन भरू आनी त्या सता प्रमाणे माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फळां बरीत कर. ह्या जेवणा वरी आमकां घटाय दी. या आमी कालतेपणी मागता भगवंत ग्रेगोरीचे परबे समयर तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्वपुद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्यान बुजवणेच्या मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. वरनीता जेजूच्या देव काळजा. वरनीता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवें अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.